दर दिसा गोंयांत उदरगतीच्या नदरेन बदल जायत आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंटाच्या नदरेन लेगीत उदरगत जायत आसा. तशेंच गोंयांत एज्युकेशन हब करपाचो यत्न सातत्यान चालू आसा, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें शिरोडेच्या RITN महाविद्यालयाच्या रियुनियन सुवाळ्यावेळार उलयतना सांगलें. आतां मोपा विमानतळ जाल्या उपरांत गोंयांत बरें नियोजन थळ जातलें. तशेंच इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग सिटी तुये जावपाची मोख दवरून सरकारान प्रयत्न चालू आसात, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आफ्टर 2001 to 2022 तुम्ही पळयता की डे बाय डे गोंय खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या सेक्टरात डेव्हलपमेंट करीत आसा. इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट. इफ यू कंपेर द इन्फ्रास्ट्रक्चर 2012च्या पयले इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि 2012 उपरांतले इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्यार तुमकां डिफरन्स दिसून येतलो. इट इज इन रोड कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल कनेक्टिविटी, tourism infrastructure and rest all. And after the MOPA completion म्हाका जाल्या उपरांत जाल्यार दिसता की गोंयांत वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन, इवन दो म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग सिटी वीच वी आर एस्टाब्लिशींग एट तुवें, हाज्या खातीर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी थंय तयार करपाक घेतला बऱ्याच जाणांनी कदाचित पळोवंकूय ना आसतलो, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट करपाक इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग सिटी गोंयांत जावची म्हणून त्याचा प्रयत्न सरकारात चालू दवरला. म्हाका दिसता विथ युअर इनिशिएटिव्स गोंयांत आमी एड्युकेशन हब जावचे, इलेक्ट्रॉनिक एंड इन शॉर्ट इट इज एन इनोवेटीव आनी स्टार्टर्स हांचे हब जावचे, जे क्रिएटीव थिंकिंग्स हाजे क्रिएटिविटी गोंयांत क्रिएट जावची, हाज्या खातीर सरकारा कडल्यान सातत्यात प्रयत्न आसा.